मुख्यमंत्र्यान आता सांगला की 50,000 स्क्वेअर मीटर अमेंडमेंट सेक्शन 6 सपोर्ट करता. तुझे तुम्ही सारखे वाचना. कालुसांक कशें वाचलें ना ते कळना म्हाका. पळय 50,000 म्हणून बरयलां आनी फिगर आहा 5 लाख. पयलीं बिलूच भायर उडोवपाचें हांगा हाजेरूच तुवेंच बरोवन दिला 5 लाख. पळय तें Section 6(2) amendment to Section 6(2) own or possess on a lease at least for a period of 30 years a land not less than which page? Which page? page 2 रे. Section 4 amendment 50,000 बरेला मरे. कितले 50,000 बरेला. झिरो कितले हा तू झिरो बरो मेसपी मरे. 50,000 मरे कित्याक? हा 50,000 हा पळय सारकें. हा कितें घालून 50,000 पावले कितें हाडटात तुम्ही. ठीक आहे सर करेक्शन करपाचें. हा करेक्शन मेजर करेक्शन आहे. स्पीकर सर आम्ही अशें करून कानान घालतात ते. बरें आतां फुडें उलोवया. स्पीकर सर हो इशू प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचो कित्याक आयलो. 2018 हांवूय मंत्री आशिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारान अशें सांगलें की मायनींग बंद जाल्लें म्हणून. मायनींग बंद जाल्लें आनी हे मायन ओनरांनी जमनी ज्यो इतल्यो आहा त्यो तांणी आयबी लीग कॉलेजीस एशिया पॅसिफीक कॉम्प्लेक्सीस घालचे म्हणून. आयबी लीग गणपत युनिव्हर्सिटी न्ही. येल, ब्राउन, कोलंबिया, हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड त्यो नॉट गणपत. नॉट कोणतो तुगेलो MIT म्हणटी पुणेची कराड तो न्ही. आनी तुगेलो तो पारूल. पारूल म्हणटा मनीस कोण. स्पीकर सर ह्यो बऱ्यो रेप्युटेड युनिव्हर्सिटी येवपाच्यो गरज आहा. आतां मातसो बॅकग्रावंड सांगचो पडलो सिन्स दीस इज अंडर डिस्कशन. आमी म्हणटात हांवूय एज्युकेशन हांव फुल्ली एग्री जाता. CM सांगता ते की भुरगीं भायर शिकपाक वता. म्हजी चली भायर शिकपाक गेल्ले आहा. एज्युकेशन हांगा बरें ना म्हणून. पूण कोण पारुलान म्हजे भुरगे शिकपाचे न्ही. पारुलाचो फावंडराचो बॅकग्रावंड पळय. फाउंडेड बाय डॉक्टर जयेश पटेल. तो फॉर्मर BJP मेंबर accused and arrested for rape in 2016. Died in police custody in 2020 while awaiting trial. Now it is run by his son. हो आतां युनिव्हर्सिटी आनी ही खंय येता एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. आतां कितें बरें करतले कसले दिवे लायतले. स्पीकर सर ओगे लिगल ट्रबल्स मागीर तुका आनी एक सांगता ती गणपत युनिव्हर्सिटी. मुखेलमंत्र्यान जर उलयतना UGCच्यो गायडलायन्स सांगल्यो. गणपत युनिव्हर्सिटीचे कितें रिकॉर्ड आहा. गणपत युनिव्हर्सिटी म्हणटा ती फायनान्शियल फ्रॉड इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान इन्व्हेस्टिगेट केला बेस्ड ऑन UGC's रिकमेंडेशन. हे बॅकग्रावंड आहा. गणपत युनिव्हर्सिटी March 2024 Times of India has reported that 20 universities of Gujarat have been listed as defaulters by the UGC. आणि मेन आहा ती गणपत युनिव्हर्सिटी. ही आता गणपत हाडल्या तुम्ही हांगा. सो स्पीकर सर आम्ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचेर कॉन्त्र ना. आम्ही मुखेलमंत्र्याच्या विजयानाचेर फुल्ली फॉर आहा. पूण कोणाक हाडटा हे इम्पॉर्टंट. हे डिग्र्यो छापून दिवपाचे आहा. छापून विकपाच्यो आहा. हांगा छापून दिल्ल्यो डिग्र्यो घेवन पुलीस जाल्ले आहा मनीस. म्हजे कडेन आहा रिकॉर्ड. सो आम्ही मागता ती क्वॉलिटी. आता स्पीकर सर आम्ही ओरिजिनल हाजेर येवया. बाब युरीन सांगला ते भशेन रिजर्वेशन प्रोविजन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यू कॅनॉट डायल्यूट इट. यू हॅव टू एडियर टू इट. हे सेक्शन 15 जे तुम्ही करतात प्रोवायडेड फर्दर दॅट इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ एलिजिबल कॅन्डिडेट बिलॉंगिंग टू रिझर्व कॅटेगरी नॉट अप्लायड देन सच सीट्स विल बी फिल्ड बाय अनरिझर्वड. म्हळ्यार रिजर्वेशन न्हिदयता तुम्ही पयले धपक्याक. स्पीकर सर दुसरें पयलीं आशिल्लें कितें की तांणी विकती घेवंक जाय म्हणून जमीन. आतां लीज तुम्ही अलाव करता. सो लीज घेतले कोमुंदारीक मॅनेज करतले लीज करतले आनी आमी मरो म्हणसर ती युनिव्हर्सिटीक पळयतले. ही परिस्थिती जावपाची आहा. स्पीकर सर तुम्ही स्पीकर सर ज्यो दितात ताका क्वेश्चनेबल ट्रॅक रेकॉर्ड आहा. शेडी मॅनेजमेंट हिस्ट्री आहा. स्टुडंट रिव्ह्यूज म्हणून एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युनिव्हर्सिटी रँकिंग्स. स्टुडंट रिव्ह्यूज सामके पुअर आहा. फक्त एंट्री क्रायटेरिया टायटन केली म्हणून जायना. स्पीकर सर हे हांगा एज्युकेशन फुडें व्हरपाक येनात. हे गोंयचो ब्रँड व्हॅल्यू एक्सप्लॉयट करपाक येतात बिकॉज ऑफ बाय फुलिंग गलिबल स्टुडंट्स अँड अनसस्पेक्टींग पेरंट्स. आमकां जेन्युइन एकाडेमीक इन्स्टिट्यूशन जाय आनी हाजे खातीर स्ट्रिंजंट एक्रेडिशन रिक्वायरमेंट जाय. इंडिपेंडंट स्क्रीनिंग कमिटी जाय. मॅन्डेटरी पब्लीक डिस्क्लोजर जाय. इन्सेंटीव फॉर क्वॉलिटी नॉट जस्ट इन्व्हेस्टमेंट. लोकल इंटिग्रेशन जाय. ब्लॅक लिस्ट अँड बॅन क्लॉज जाय आणि ग्लोबल लोकल पार्टनरशिप एनकरेज करूंक जाय. स्पीकर सर हे करतना हे जे रिकॉर्ड सांगल्या आनी म्हाका म्हजे कडेन आनी फुडें खूब आहा. गुजरात हायकोर्टान ही परूल युनिव्हर्सिटी म्हणटा ताका पुल अप केल्ली आहा फॉर इनएलिजिबल स्टुडंट्सांक भितर घेवन हाय फिजांक घेवन डिग्री दिल्यो म्हणून. आनी हायकोर्टाचे जजमेंटाचे मागीर युनिव्हर्सिटीन
पयशे रिफंड करचे पडले कॉम्पेन्सेशन ऑफ 10 lakhs फॉर 38 स्टुडंट्स फॉर रिकॉर्ड ही परूल युनिव्हर्सिटीचो आणि ही युनिव्हर्सिटी आता केप्यां येवपाची आहा तेतलान स्पीकर सर आम्ही ना ना हे सगळे म्हणजे प्रूफ आहा स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट नंबर 1 आय एम ऑन माय फीट म्हाका सोपोनी मुख्यमंत्री cannot defend that university because he has got no interest. He has got no interest and he is not partner in that. So let's listen to what. म्हाका इंटरेस्ट हय हांव सांगता त्यो ऑक्सफर्ड हार्वर्ड ह्यो युनिव्हर्सिटी येवच्यो अजूनही नवीन युनिव्हर्सिटी येवच्यो हेच माझे मत हय आसा पण जमीन खंय हांव आहा परत अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी हांकां तर दिल्यो गणपताक हो गणपत आहा बरी वॉन्टेड बरी हो तो गणपती न्ही एक बरी युनिव्हर्सिटी आसत दी जाल्यार तूं रिकमेंड कर तेका अरे कमिटी रिकमेंड करपा हांव तेजो व्हडलो माझे हांव सरळ रिकमेंड म्हणटा, करूं तुमी सांग कोणाक करता हांव बारीक मनीस चर्चा हांव बरी तेजो व्हडलो university मनीस आमकां न्ही. गोंयांत दिल्ली जायी नेक्स्ट स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर आफ्रिकन स्टुडंटांनी एक कंप्लेंट केली फेब्रुवारीन की आपल्या कातीचेर आमचेर हें करता म्हणून हे परूल युनिव्हर्सिटीक मॅटर हशप केले कोर्ट इंटरफियर जाले आनी ताजेर रेशियल डिस्क्रिमिनेशनाचो क्लॉज घालो सो ह्यो युनिव्हर्सिटी टॅक्स फ्रॉड इन्कम टॅक्सान 2022 परूल युनिव्हर्सिटीक इन्व्हेस्टिगेट स्पीकर केलें सर ही सेक्शनां आनी हांगाच उरलें हे कशें खबर आहा अरे बॅकग्राऊंड कोणाक हाडटा ते इम्पॉर्टंट कायदो करता कायदो डायल्यूट करता कोणाक हाडपाक तो इम्पॉर्टंट स्पीकर सर हे रियल इस्टेट स्कॅम हे एज्युकेशन हे रियल इस्टेट स्कॅम स्कॅम म्हणून जोडपाची सवय जाल्ली आसा आमचे निव्वळ म्हणणे विरेश बोरकर. बऱ्यो युनिव्हर्सिटी येयल्ले आमी वेलकम करता Yes. हाज्याय फुडें